तुका तो चावला ना मरे, तुका तो चावला न्ही जाल्यार तुका जो एका कॉन्स्टेबलान श्रेयश हर्डीकर हाजेर 10 तारखेक जो एसॉल्ट केल्लो आनी एक दाणो घेवन तेजेर जो मानेर मारलेलो एक शिल्लक कारणां लागून, आनी ही केस आशिल्ली कॉन्स्टेबल जो विनोद म्हणटा तेजेर, आनी हो ड्युटीक आसता मार्दो पुलीस स्टेशनाचेर। तेन्ना हो प्रसंग श्रेयशान मिडिया मुखार हाडलो आनी सविस्तर आमकां म्हायती दिली आनी लायव्ह व्हिडिओ तेणें दाखयलो आमकां की कसो तो कॉन्स्टेबलान तेजेर बडी हांगा मानेर मारली ती, आनी तो सद्या एडमीट आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान। तेन्ना हो प्रसंग जेन्ना आमी मिडिया मुखार हाडलो, खंय तरी एसपीन आयज प्रेस नोट काडलेलो आसा आनी असले जे कृत्य करपी जावं ते सिवील ड्रेसान आसूं जावं ऑन ड्युटी आसूं, पण अशे लोकांक मारपी पुलिसांक आपूण सोडचो ना, तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातली म्हणून सांगलेलें आसा। आनी त्याच प्रमाणे FIR सद्या हांगा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर रजिस्टर जाल्या। पुढे पोलिसांनी असे दुष्कृत्य करपाक जायना अशी ताका आद्दल घडूंक जाय। एक पुलीस जर अशें वायट कृत्य करता तर बऱ्या पुलिसांचें नांव खराब जाता, घाण जाता। कडेन पुलीस बरेचदा आयले, म्हाज्या चेड्याक फोन केलो, सगळी त्याची खबर घेतली, ताका विचारले, FIR करता म्हणून सांगले, सगळें व्यवस्थित जालें। पण तेच्या पयलीं 10 तारखेक जेन्ना तुमी हांगा कंप्लेंट दिवपायली तेन्ना कितें आशिल्लें? तेन्ना कांयच कोणाचोच सपोर्ट नाशिल्लो। जर आमी तेव्हा आमी इतके अनकम्प्लेन चेडो मारता काय जगता ह्या स्थितीत आशिल्ले। कॉपी दिवना, कॉपी करपाक खूब त्रास केले, अक्षरशः आमकां हांगा चला चला म्हणून हाकलून घातले, ताका सस्पेंड करून। आनी म्हाज्या चेड्याचो जो मोबायल हे झाला तो मोबायल चड ना, एक 20-25 हजाराचो आसा, तेवढी एक भरपाई जाय। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।